आईची सुवार्ता ऐकतल्यांक कांय सवालां दोसल्यार दुबावना. दाखल्याक वपारी बरीत रितीन उल्लेख केल्लो दिवो कितें सुचयता? उगडापी जावंक आसची गजाल कितें? सुवार्थेंतलें आयकुंचें म्हणलें उतर कितें आयकुंच्याक सुचयता? ह्या सवालांक जापसलीच न्हय, तरी सुवार्थेची मांडावळ पळयतना आईची सुवार्ता जेजून सांगलेले वंप्याचे वपारी आनी ताच्या विवरणा उपरांत येता. देखून तांतून आईचे सुवार्थेची चावी आसा म्हणयेत. म्हणजे वंप्याचे वपारींत आनी ताच्या विवरणांत देवाचें उतर आयकुंच्याक आनी फळाबरीत जावंच्याक उलो आसलो, आनी आईचे सुवार्थेचो गांच देवाच्या उतराचेर आसा तें स्पश्ट जाता. हे दिशेन पळयतना सर्वांक दिसचे परी दिवटणेर आसचो दिवो देवाचें उतर आनी त्या उतरा प्रेरीत जिनिस सै. तेच परी देवाचें उतर धांपून आनी लिपोवन दवरूंक जायना आनी तें उतर उगडापें जायनासतना रावना. जाचे लागीं आसा ताका आनीक मेळटलें आनी जाचे लागीं ना ताणें आसा म्हूण चिंतलां तें ताचे तावन कांड व्हरतलें म्हणटना वंप्याचे वपारींतल्या सुकण्यांनी, कांट्या झाडकुटांनी वा देवसरान आनी राटावळी आनी बदका आशेनी देवा उतर काडून व्हरचें मती घेता. देवाचें उतर आयकून पाळटल्यांतय मात्र तें उतर वाडटा, फळ दिता आनी जिविताचें फळादीकपण चड चड दिसता. जीं देवा उतराक महत्व दिनात तांचे थंय सुवार्थेन आशेवचें फळादीकपण एक सपन मात्र जावन उरता. अशें देवाच्या उतराचो गांच आईचे सुवार्थेक आनी वंप्याचे वपारीक जोडून देवाचें उतर जिवितांत कशें फळादीक जाता म्हणून दामून सांगता.